डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांणी लोकशायेचेर एक कविता बरयल्या. ते कवितेच्यो पयल्यो 4 बळी अश्यो आसात. पांडुलो पाडो गोंदूच्या गाड्याक, काटुलो कोंडो आंतूच्या आड्याक. पांडुलो पाडो गोंदूच्या गाड्याक, काटुलो कोंडो आंतूच्या आड्याक. लाद्रूच्या शेतांत पिद्रूची गाय ही लोकशाय. आता हे लोकशायेचें कवीन केल्लें वर्णन. ही कविता रचल्यार खूब वर्सां जालीं. खरें म्हळ्यार ह्या मदले काळांत आमची ती लोकशाय सुदरूंक जाय आशिल्ली. ती लोकशाय मॅच्युअर जावंक जाय आशिल्ली, परिपक्व जावंक जाय आशिल्ली. तशें घडूंक ना. आनी तशें घडूंक नाशिल्ल्यान आमच्या एकंदर राजकी वातावरणाचेर, राजकी जिविताचेर खूब वायट परिणाम जाला आनी जायत आसा. पोरूं वर्सा सरकारान गोंयचे मुक्तीची 60 मनयली आनी ते खातीर तांचे नदरेन उत्सव केलो. ह्या उत्सवाक केंद्र सरकारान 300 कोटी रुपया दिवपाचे केल्यात अशें गोंय सरकारान सांगिल्लें. खरेंच ते 300 कोटी रुपया सरकारा कडेन पावले जाल्यार तातूंतले कितले कोटी रुपया ह्या उत्सवाचेर खर्च जाले आनी ते कसले कार्यावळींचेर खर्च जाले ह्या संबंदान गोंय सरकारान लोकांक विश्वासांत घेवंक ना. पूण एक निश्चितपणान सांगूंक जाता की 300 कोटी वा तातूंतले थोडे उणे जे खर्चल्यात तांचो धुंवर जावन गेला. धुंवर जावन गेला अशें हांव म्हणटा. ताचें कारण अशें की गोंय मुक्ती आयच्या आनी फाल्यांची पिळग्यांक सारकी कळची, दोळ्यांक कितेंय तरी दिश्टी पडचें वा उरचें त्या संबंदान अशें कांयच निर्माण जावंक ना. गोंयची मुक्ती आनीक ऑपरेशन विजय हांचो उगडास घडोवपा सारकें एक ल्हानशें म्युजियम ह्या 300 कोटी मदल्या फकत 100 कोटी मदर बरें जावंक शकतालें. गोंयच्या मुक्तीचो इतिहास अजून ऑथेंटीकपणान बरयल्लो मेळना. सरकाराच्यान तो ऑथेंटीक इतिहास बरोवन घेवन ग्रंथाच्या रुपान प्रकाशीत करूं येतालो, जाचो उपयोग फुडल्या पिळग्यांक जातलो आशिल्लो. तें घडूंक ना. देखून म्हणटा की जो पयसो खर्चला ताजो फकत धुंवर जावन गेला. लोकशाय थंयच आसा. लोकशाय आमची सारकी चलना. विधानसभेची अधिवेशनां वर्साक उण्यांत उणें 3 म्हयने चलची अशी शिफारस आसा सभापतींच्या परिशदेची. आमची विधानसभा वर्साक 1 म्हयनोय चलना. ही लोकशाय न्हय किंवा ही लोकशायेची अधोगती. आता ही लोकशायेची अधोगती जी जाल्या ताजो विचार खरें म्हणत जाल्यार मुक्ती बरोबरच करूंक जाय आशिल्लो. कारण मुक्तीक 60 वर्सां जाल्यात, तशीच लोकशायेकय 60 वर्सां जाल्यात. कारण मुक्ती वांगडाच आमचे वाट्याक लोकशाय आयली. पूण तशें घडूंक ना. लोकशायेचो विचारच जावंक ना, लोकशायेचो अभ्यासय जावंक ना. एक खरें, गोंयच्या मुक्ती आदीं आमकां लोकशायेचो कसलोच अनुभव नाशिल्लो. 450 वर्सां पुर्तुगेजांचें राज्य आसूं वा ताजे पयलींच्यो कितल्योश्यो राजवटी आसूं, लोकशाय आमी भोगलीच ना. ताका लागून लोकशायेचो अनुभव आमकां नाशिल्लो. मुक्ती पासून तो सुरू जालो. आतां एक तुळो करया, भुरगें आनी लोकशाय. लोकशाय मुक्ती जाली तेन्ना जल्म जालो तिचो आनी ती हळू भुरग्या भशेन वाडत गेली. आतां भुरगेपणांत व्हडलीशी समजणी नासता. भुरगें फकाणांय करता, भुरगें मस्तीय करता आनी ताका लागून तेन्नाची लोकशाय कशा कशी चल्ली जाल्यार व्हडलेशें अजाप दिसना.
पूण 1987 वर्सा जेन्ना गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना आमची लोकशाय 26 वर्सांची जाली. आतां 26 वर्सां हें कांय भुरगेपण न्हय. 26 वर्सांचेर मनशाक समजणी येता. 26 वर्सांचेर मनशाक आपली जापसालदारकी कितें हें समजता. पूण तें गोंयच्या संबंदान घडलें ना. मागीर आनीक वर्सां गेलीं. आनीक 60 वर्सां डिसेंबरांत पूर्ण जालीं फाटल्या. ह्या 60 वर्सांचो लोकशायेचो ग्राफ काडून पळयत जाल्यार तो वयर गेल्लो दिसत ना. तो सकल आनी सकल सकल वचत आसा. हाचो अर्थूच असो की आमचे लोकशायेची अधोगती जायत आसा. आतां हाजेर उपाय आसा काय कितें? हाजेर उपाय आसा. आनी तो उपाय शाणेपणान जर केलो जाल्यारच त्या उपायाचो उपेग जावं येता. ज्या राज्यांत किंवा देशांत लोकशाय परिपक्व आनी मॅच्युअर पद्दतीन चलता तें राज्य वा तो देश बरो चलता हे विशीं दुबाव ना. संवसारांत दोनूय तरांचीं उदाहरणां, दोनूय तरांच्यो देखी दिश्टी पडटात. बरे चलिल्ले देश आनीक अधोगतीक वचत राविल्ले देश अशे दोनूय तरांचे देश आनी मदल्यो कितल्योश्योच तरा आमकां दिश्टी पडटात. लोकशाय बरी चलोवपाक जाय जाल्यार एक म्हत्वाचें कारण म्हणजे जो उमेदवार वा जो पक्ष वेंचून येता ताजे फाटल्यान चडांत चड लोकांचो तेंको आसपाची गरज आसा. असो तेंको जेन्ना नासता तेन्ना ताचो अर्थ ती लोकशाय सारकी चलना. एक देख दिवन हांव हें सांगता. समजुया एक मतदारसंघ आसा जाचें नांव कोकस्तान. ह्या कोकस्तान मतदारसंघांत 24,000 मतदार आसात. वेंचणूक येता तेन्ना 75% मतदान जाता अशें धरया. म्हणजे 24,000 मतदारां मदले फक्त 18,000 मतदान करतात. ह्या 18,000 मदले 10,000 मतां एक उमेदवार घेता आनी 8,000 मतां उरिल्ल्या उमेदवारां मदीं वेंचून वतात किंवा दुसरो दोगूच उमेदवार आसत जाल्यार दुसरो घेता. हांगा आमच्यांनी म्हणूं येता की जो उमेदवार वेंचून आयला ताजे फाटल्यान चडांत चड लोक आसात आनी देखून तो त्या मतदारसंघाचो योग्य प्रतिनिधी. ही लोकशाय सारकी चलता. लोकशायेची ही गाडी रुळार आसा अशें म्हणूं येता. आतां ह्याच कोकस्तानाची दुसरी परिस्थिती पळोवया. 24,000 मतदार आसात आनी 7-8 उमेदवार उबे राविल्ले आसात. ह्या 24,000 मदले धरया 25% मतदान करूंक येनात. 18,000च मतदान करतात. त्या 18,000तले 8,000 एक उमेदवार घेता आनी उरिल्ले 10,000 7-8 जाणां मदीं वांटून वतात. आमचे कायद्या प्रमाणे तो वेंचून येता कित्याक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हें डॉक्ट्रीन आमी मानून घेतलां. जाका चडांत चड मतां पडटात, एक मत पसून चड आसूं, तो वेंचून येता. म्हणटा 10,000 फुटून गेली आनी 8,000 जाका मेळ्ळी तो वेंचून येता. पूण बारीक विचार करून पळयल्यार 8,000 मतदारांनी ताका वेंचून काडला पूण 10,000 मतदारांचो ताका विरोध आसा. म्हणजे हो लोकशायेचे नदरेन त्या मतदारसंघाचो खरो प्रतिनिधी म्हणपाचो जायना. पूण कायद्यान जाता. आज आमची गोंयची दशा पळयत जाल्यार वेंचणूक लागीं पावल्या. फुडल्याच म्हयन्यांत जावपाची आसा आनी पक्षांची आनी उमेदवारांची खातड जाल्या. ही पक्षांची आनी उमेदवारांची खातड आमकां खरी लोकशाय दिवंक पावतली.
जर सत्तेर आशिल्लो पक्ष, कांय पक्ष उलयतात की सत्तेर आशिल्लो पक्ष नाका, आतां बदल घडोवंक जाय, पूण हो बदल घडोवंक जाय म्हणपी 4 जाण जर एकठांय आयले नात आनी ती मतां जर फुटून गेली जाल्यार परत आसा तोच पक्ष सत्तेर उरता. इतलें समजुपाची आमकां तांक नासप म्हणजेच आमची लोकशाय खूब अपरिपक्व आनी इमॅच्युअर आसा. आतां कोणूय म्हणटलो ते कितें बेकायदेशीरपणान चलतात. ना, आमी मल्टी पार्टी सिस्टम मानून घेतल्या. कोणाच्यानय कितलेय पक्ष काडूं येतात. गोंयांत दर गांवांत एक पक्ष जावं येता, दर तालुक्यांत एक पक्ष जावं येता आनी दर मतदारसंघात एक पक्ष जावं येता. अशे 40 पक्ष जावं येतात. कायद्याचो इल्लोय भंग जायना. ह्या 40 पक्षांच्यांनी 40 उमेदवार उबे करूं येतात आनी अपक्ष उमेदवार म्हणून आनीक 50 जाण उबे रावं येतात. कायद्याचो कसलोच भंग जायना. पूण हातूंत वाट लागता ती लोकशायेची. जे प्रतिनिधी वेंचून येतात तांचे फाटल्यान चड लोकांचो तेंको नासता. जे सरकार सत्तेर पावता ताज्याय फाटल्यान चड लोकांचो तेंको नासता. देखून तें खऱ्या अर्थान प्रातिनिधीक सरकार म्हणूंक जायना. म्हणटकच हे परिस्थितीचेर उपाय आसा आनी तो उपाय म्हणजे पक्ष उण्यांत उणें करप. आतां हें कायद्यान करूं नज. हांव पक्ष काडटलों, तूं मात काडचो ना अशें कोणाच्यान म्हणूंक नज. प्रत्येकाक तो अधिकार आसा. हांगा गरज पडटा ती त्या मॅच्युरिटीची आनी त्या परिपक्वतेची. कारण कायदो हें तुका करूंक दिना, कायद्यान तुज्यान करूं नज. आनी अशें संवसारांत घडलां. त्यो देखी जर आमी दोळे मुखार दवरल्यो जाल्यार आमकां कळटा की लोकशाय खंय सारकी चलता. आतां हांगा एक लक्षांत दवरूंक जाय की लोकशाय आनी राजकारभार हातूंत हांव फरक करतां. लोकशाय म्हणजे राजकारभार न्हय आनी राजकारभार म्हणजे लोकशाय न्हय. लोकशाय वेगळी, राजकारभार वेगळो. अमेरिका आनी युनायटेड किंगडम ही 2 राष्ट्रां आमी जर दोळे मुखार दवरलीं जाल्यार थंय लोकशाय बरी कित्याक चलता तें आमकां कळटा. ह्या दोनूय राष्ट्रांनी मुखेल पक्ष 2च आसात. एक तिसरो ल्हानसो पक्ष खंयच्या एका राष्ट्रांत आसा, पूण तो ल्हानसो. म्हत्वाचे पक्ष आसात ते 2च. आनी ताका लागून अशें घडटा की समज सत्तेर एक पावलो, ताणें बरें काम केलें, घडये लोक ताका परत वेंचून दितले. पूण ताणें जर बरें काम केलें ना, ताणें जर चुको केल्यो, ताणें जर लोकहीत लक्षांत घेतलें ना जाल्यार ताका बदलपाक दुसरो पक्ष आसा. आनी हाजो आनीक एक फायदो आसा. आनी तो फायदो असो की सत्तेर आसा त्या पक्षाच्या तकलेर भिरांतीची एक तरसाद हुमकळत आसता. आनी ती भिरांत अशी की आपणें जर चूक केली, आपूण जर लोकहित विरोधी वागलो जाल्यार पळया थोडोसो बदल मतांनी जालो जाल्यार दुसरो पक्ष येता. ही भिरांत ताका सारको वागपाक शिकयता. थोडे वागनात, थोडे मस्ती करतात. अमेरिकेंत डोनाल्ड ट्रंप सारको मनीस आयलो जाल्यार तो विचित्र वागतलो, कित्याक तो लोकशायेंतलो मनीसच न्हय. ते आडबाज. पूण जी सरकारां लोकशाय मानून चलतात तांच्या मनांत ही भिरांत उरपाची गरज आसा की आपणें जर चूक केली जाल्यार बाबा ताजे परिणाम आपल्याक वेंचणुकेंत भोगचे पडटले आनी आपल्या जाग्यार दुसरो पक्ष येवन बसतलो. आमच्या लोकशायेंत अशें घडलां की एक फावटी हांव सत्तेर पावलो, हांव म्हाका जाय तशी मस्ती करतां, हांव म्हाका जाय तसो वागतां, हांव कायदे मोडटां, हांव कोणाचो सूड घेतां, हांव जायती मस्ती करतां. पूण हें भंय म्हज्या मनांत ना, कित्याक हांव गृहीतच धरून चलतां की आसात ते कितले 5-6 जाण म्हाका विरोध करपी. म्हणटकीर हांवें कितलीय जरी मस्ती केली, म्हजी विरोधी जी मतां आसात ती तांचे मदीं वांटून वतली, चडांत चड मतां म्हाका मेळटली. म्हणटकच हांवें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी घेवपाची गरज आसा अशें ना. हांव सगळे पक्षां मदीं चड आमदार मेळोवंक पावलो पुरो. आनी आमदार आज विकते मेळटात. आमदार वेंचून
तुजे पक्षाचे तिकेटीचेर येवंकच जाय अशें ना, आमदारांक विकतेय घेवं येता. म्हणटकच हांव जर मेजॉरिटी पक्ष जालो जाल्यार म्हाका आमंत्रण येता गव्हर्नरा कडल्यान सरकार घडोवपाचें, आनी अशे वेळार विकते मेळपी कितलेशे आमदार असतात. अशी आमची लोकशाय जाल्या आनी ताका लागून आमच्या लोकशायेची अधोगती जायत आसा. आनी हे लोकशायेचोच परिणाम अखेरेक राजकारणाचेर आनी राजकारभाराचेर जाता. राजकारभाराचेर जाता म्हणटा हांव तो ताची एकूच देख दिता की जाचो उल्लेख हांवें केलो. गोंयचे मुक्तीची 60 सरकारान मनयली. 300 कोटी चड काय उणें खर्च केले आमकां खबर ना. पूण आज जर विचार केलो तर खंय गेलो खंय ना, कितें हाडलें काय ना, ही परिस्थिती. म्हणजे खंय गेलो काय ना, कितें हाडलें काय ना, ही जी म्हणणी आमची जाणटेल्यांची आसा ती सारकी त्या उत्सवाक लागू जाता. हो राजकारभार. आनी हो राजकारभार असो कित्याक जाता तर ताजे तकलेर आपली सत्त वचत ही भिरांतीची तरसाद उमकळना. म्हणजे भिरांतीची तरसाद उमकळटली जाल्यार उण्यांत उणे पक्ष आमचे आसचे असो प्रयत्न आमचो जावंक जाय. त्या खातीर आमी कित्याक हें कायद्यान करूंक जायना. कायदो ह्या संबंदान कसलीच मदत करना. हें शाणेपणान करपाचें. आनीक लोकशायेक आमच्या 60 वर्सां जाल्यात. 60 वर्सांचेर मनीस कसो आसता, ताणें कितलोसो अणभव बरो वायट घेतिल्लो आसता, तातूंतल्यान शाणेपण तो शिकिल्लो आसता, तो मॅच्युअर आसता, तो परिपक्व आसता, तो भुरग्या भशेन भुरगेपण करना, भुरग्या भशेन मस्ती करना. तशी आमची लोकशाय जावंक जाय, परिपक्व जावंक जाय, मॅच्युअर जावंक जाय. आज सामकी वेंचणूक लागीं पावतकच कांय जाणांक घडये हें लक्षांत आयलां आनीक ते असो विचार मांडटात की ह्या विरोधी पक्षांनी, सत्तेर आशिल्ल्या पक्षाच्या विरोधांत जे पक्ष आसात तांणी एकठांय येवचें. हो एक पर्याय आसता की जरी एक पक्ष नासलो, हो तितलो बरो पर्याय न्ही, पूण एक ताजे फाटोफाट हो एक पर्याय आसता की उरिल्ल्या पक्षांनी एकठांय येवप आनी जी मतां फुटून वचून पळय जो फायदो एका कमी तेंको आशिल्ल्या पक्षाक मेळटा तो ना करप. पूण हें करतलो जाल्यार ताका वेळ जाय आनी ताका योग्य ती स्ट्रॅटेजी जाय. म्हाका दिसना आतां तें घडपाक गोंयांत वेळ आसा म्हणून. आनी वेळ पावना जाल्यार तें घडून येवचें ना. आनी घडून आयलें ना जाल्यार ती जी कोकस्थानांतली परिस्थिती आसा की एका पक्षाक फक्त 8,000 मेळटात आनी 10,000 वांटून वतात, तशी परिस्थिती आमच्या वाट्याक येत, ही भिरांत आसा. म्हणजे ह्या वेंचणुकेंत हे प्रयोग जायत अशी अपेक्षा हांव तरी धरना. पूण हाजे फुडें आमी गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा की ही परिपक्वता लोकशायेची आनी मॅच्युरिटी आमी हाडटले काय कितें. हाडली जाल्यार आमची लोकशाय सारकी चलूंक पावतली, ना जाल्यार ती चलूंक पावची ना. पूण हे विशीं आमी कितली जागृत आसा हाजे विशीं म्हाका दुबाव आसा. हाजें एक कारण अशें की फाटल्या वर्सांत जेन्ना हो मुक्तीचो 60चो उत्सव जालो ताजे बरोबरच लोकशायेचोय विचार जावंक जाय आशिल्लो. कारण मुक्ती आनी लोकशाय गोंयांत बरोबर आयली. पूण मुक्तीचो उगडास काडटा आसतना लोकशायेचोय उगडास काडून थंय आमी खंयचे पांवड्यार आसात हाजो विचार जावंक जाय आशिल्लो. तो जालो ना, निखालस जालो ना. आनी परत त्याय खातीर म्हणूं येता आमच्यांनी की जो पयसो खर्चलो ताचो धुंवर जावन गेलो. हे वेंचणुकेंतलो निकाल तरी आमकां जाग हाडटलो आनीक लोकशाय आमी अदीक परिपक्व आनी मॅच्युअर करूंक पावतले अशी अपेक्षा आयचे घडयेक आमी धरुया. प्रुडंट मिडियाची ही कार्यावळ तुमी आयकतात, पळयतात आनी कांय सुचोवण्यो येतात, ही बरी गजाल. टिका आयली जाल्यार म्हाका वायट दिसचें ना. वेगळो विचार आयलोय जाल्यार तो ताजो येवकारच ताका दिवचो पडटलो. तेन्ना दर सोमाराक 8:30 वरांचेर ही कार्यावळ जाता. फुडल्या सोमाराकय आमी 8:30 वरांचेर मेळुया. नमस्कार.